गोंयांत सध्या वचत थंय विंगड विंगड विशयांचेर राजकारण चलतना दिश्टी पडटा। तातूंतलोच एक विशय म्हणल्यार वेगवेगळ्या मळार आदर्श जावन गेल्ल्यांचो पुतळो उबारप। दक्षिण गोंयच्या वेळी मतदारसंघात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची मागणी करीत समाज वावुरप्यांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक निवेदन प्रत दिलें। गोंया खातीर जॅक सिक्वेरान जो वावर केला तो कोणेच विसरूंक फावना। देखून आमची ही मागणी सरकार पुराय करतलो अशी आस लेगीत ह्या समाज वावुरप्यान ह्या वेळार उक्तायली। बेसिकली आज हेका लागून आमी एक मुद्दो येयलो। हे दिसांनी तो प्रकल्प चलता तो स्टॅच्यूचो एक पुतळे बांदपाचो। तो आतां जायतीं वर्सां जाली, कमीत कमी 60 आनी 2 वर्सां जाली। त्याच्या फाटल्यान जागशीकर बाब आयलो। गोंया महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचे तेजे भरपूर कंट्रिब्युशन आसा। तरी पूण सावथाक जर तूं नॉर्थाचे एक गोष्ट दुसरी धरुया आमी, सावथाक कोणेच केन्ना तितलो आवाज करूंक ना की तेजो पुतलो बसोवचो, पुतलो घालचो। केन्ना कोणें ऑडियो व्हिडिओंतल्यान म्हणलें आसतलें, पण त्या पुतल्याक लागून आमी केन्ना ते पॉलिटिक्स म्हणलेलें जावंकूच ना। पण आता ह्या दिसांनी हालीं गेले 5-7 महिने झाले, वयता थंय शिवाजी महाराजाच्या नांवान खंय तरी खंय मदींतल्यान पॉलिटिक्सूय चलता आनी हे स्टॅच्यू गेम कशी चालू जाल्या। आनी आतां आमी सगळे ओगे आशिल्ले, तर हांव कितें म्हणटा, आमकांय जायो स्टॅच्यू, आमी ऑफिशियली मागला। आतां सद्याक आमी एप्लिकेशन दिलां, हांवें म्हाज्या नांवान एप्लिकेशन दिलां की आमकां एक जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू जावं आंबेले, जावं आसोलना, चिंचोण्या, वेळ्ळे हे एरियांनी आमी एक स्टॅच्यू घालचो आनी तेकाय मान फावो करचो म्हणून। आनी म्हणटा आसतना आमी MLA बाबाकूय सांगलां, तेकाय एक कॉपी दिल्या, पंचायतीच्या सरपंचाक दिल्या आनी हेरांकूय दिल्या आमी।